जेजू मोच्या इष्टा मोच्या काळजान तुझ्या सांगशी म्हाका सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां कृपा दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता वेली फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरे इंतेसो आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या इजाबेल द कॉस्ता देवान तिका सुर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज बावार्थाची दिवटी भेटयतात इग्रेजा कार्मिना फेर्राव आनी फामील एलेगांजा बेबिन्सन मोरायस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज मार्साच्या म्हयन्याचो निमाणो दीस तिसरो म्हयनो काबार जाता. देवाक आर्गां दिवया सगळीं बरेपणां जी देवान आमकां दिल्यान आनी नवो म्हयनो फाल्यां सुरू जाता तेन्ना आमकां आनिकूय बरवसो नवी वस्तू करूंक. आयच्या दिसाक आमच्या मुसलमान भाव भयणां पासत मागुया आयज आपले ईद ती मनयतात तांचेर सगळ्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनीक देवान तांकां खुशाल दवरूंक तांचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन जो अर्थक्वेक जाला बर्मा थायलंड जायतो लोक मेला जायतो लोक जखमी जाला जायतो लोक बेघर जाला तांकां सगळ्यांक देवान आपल्या गोपान सांबाळूंक आनी फावो तो आदार आमचे वरवीं तांकां पाठोवंक देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो आमकां सगळ्यांक भावार्थान मुखार सरूंक आनी आमच्या जिवितान मिलाग्री मिरेकल्स घेवंक आमकां उलो मारला. आयच्या दिसाक आमचो भावार्थ घट कर म्हूण मागुया. आमचो बरवसो आनिकूय मजबूत करुया. जायते पावटी हो भावार्थ हो बरवसो आमी सांबाळूंक चुकले हांव देखून हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटाकडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत लागीं सदांच सांकवार मरे सगळ्या युद्धांत आनी वखदां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा उतरां वर्त्या संस्कारांनी संवसार तूं नवो करताय तांचे वरवीं तुजे पवित्र सभेक स्वयंभावर्त्या देण्यांनी बोर आनी ह्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार तिका निरंतरी फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इजायस प्रभदाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोर्बेस्पोर अशें म्हणटा आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार रोसतां. आदल्या कालाची आनीक याद आसची ना. मनशाच्या मनांत आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रचूंक वेतां ताचे खातीर संतोश बरीच जायात.
आनंदान भरून तुमची काळजां, कित्याक ही म्हजी नवी रचना म्हणल्यार संतोसाचें जेरुजालेम, आनंदाची पोरसां. जेरुजालेचेर हांव कुशलकायेन भरतलों आनी म्हजे पोरजे खातीर हांव आनंदान मुरगडटलों. रुदनाचो आनी विलापाचो आवाज आनीक तांचे मदें आयकूंक येवचो ना. तिचे भितर थोडेच दीस जियेतलें भुरगें आनीक मेलचें ना. दर एकलो म्हातारो आपली पिराय भरचे आदीं मरचो ना. 100 वर्सांचो मरतल्या मनशाक तरनो म्हणटले, आनी 100 वर्सां जाय सोर कोण जियेना जाल्यार मनशाचेर शिराप पडला म्हूण समजुचें. तीं घरां बांदतलीं आनी तांतून रावतलीं. दाकांचो मोलो रोयतलीं आनी ताचीं फळां खातलीं. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सगलीं म्हणुया. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. हांव तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक ना. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडांत देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिली. जबाब. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किन्ना भितर नाच जाता, पूण ताचें भलेपण जिवीतभर तोखता. जबाब. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कोर, म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकांत रडण्यान काडटलो दीस, तुज्या आदारान आतां उठ्ठां नाचता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितेकालीं. जबाब. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. उद्गार. तुमी जियेतलेत जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात, आनी सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. एकदां सामारीन 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांव घरा मान मेळ्ळो ना अशी जेजूनूच गवायकी दिल्ली. गालिलियांतलो लोक परबेक गेल्लो. जेरुजालेमांत परबेच्या सुमयार जेजून केल्लें तें सगळें तांणी देखलें. देखून तो गालिलियांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच तो आनीक एक पावटी गालिलियाच्या काना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केल्लो आनी काफारनावांत एका राज अधिकाराचो पूत पिडींत आसलो. जेजू जुदेयाक थावन गालिलियांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मरणाचे तोणीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हळें, खुणां आनी विजमितां देखल्या शिवाय तुमी सत मनशाक नात. राज अधिकाऱ्यान ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हणलें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतराचेर पातयेवन तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळून गेले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण ताणें ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें तांकां विचारलें. ताणें ताका सांगलें, काल दनपारचें 1 वाजता ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें, त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्या कुटुंबान जेजूचेर विस्वास ठेवलो. जुदेयांतलो गालिलियांत परतून येतोच
ही जेजून केल्ली दुसरी खुणा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखणी तुका क्रिस्त. खुणा आनी विस्मितां देखल्या शिवाय तुमी सत मानशाक नात. ही उतरां भाव भयणीनो आमचे सवें सारकी काय. आमचो भावार्थ देवाचेर आसा तो कसलो. आमकां खुणा पळोवंक मेळटात जाल्यार मिलाग्री पळोवंक मेळटात जाल्यार आमचो भावार्थ वाडटा. व दुसरे वाटेन हो शोधपती हो राज अधिकारी जो आसलो जेजूचेर तो विस्वास ठेवता हें दिसती पडटा. ताका भरवसो आसा जेजूशी वचत जाल्यार म्हजो पूत वाचतलो, तो मरचे आदीं ये अशें म्हणून तो जेजूशी गेल्लो. आमचो भावार्थ जायते फावटी ह्या राज अधिकाऱ्या भाशेन काय जो गरज पडटा तेन्ना भावार्थ जाता. गरजेच्या वेळार आमचो भावार्थ उडटा. गरज जरी तर आमकां पडूंक ना जाल्यार जायते फावटी आमकां खबर ना आमी खंय वेता कितें करता. देवाचो चड उगडास येना. पूण ज्या वेळार आमी अडचणेक सांपडलीं आमी गरजेक सांपडलीं तेन्ना देवाचो उगडास रोखडोच येता. येना. चड उगडास केन्ना येता? गरज पडटा अडचणेक सांपडटा तेन्ना. पूण खरो भावार्थ जेजू उलो मारता तो सगळ्या वेळार हो भावार्थ आसपाक भोव गरजेचें. आनी हो भावार्थ आमकां एक नवेपण दिता. जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां एक नवो स्वर्ग नवी प्रितू. तातूंत सगळें नवेपण. जें कितें आयच्या दिसाक आमची परिस्थिती आसा ती बदल्लेली दिसती पडटा. मरणा विशीं 100 वर्सां जाल्या बगर कोण मरचो ना. काय बरें न्हू. 100 वर्सां रावपाक मेळटलें. आतां कितलीं वर्सां मेळटा? 60-70 जालीं जाल्यार तयारी मागीर कमेस आमची मरणाची तयारी. 80 काडप म्हणल्यार हां बरो जियेलो. 90 जायत जाल्यार वा बरो जियेलो सुसेगाद. आनी 100 जायत जाल्यार व्हडलें सेलेब्रेशन जातलें. पूण आतां सद्याक आमकां 100 कोणाकूच फावच जायना. नवो बरवसो नवो भावार्थ आनी ह्या आयच्या वाचपान आमकां जो मेळ्ळा ह्या नव्या स्वर्गान नवे प्रितुमेन सगळें नवें जातलें काय बेस्तीच हीं उतरां कितले फावटी आमी वाचल्यांत तीं. आनिकूय जायते फावटी आमी ती वाचतलीं आनी ती पवित्र पुस्तकांतूच उरतलीं. आनी एक आमकां भरवसो कसो जागयतली. होप जाल्यार पुरो जाल्यार पुरो जाल्यार पुरो. जातलीं काय दिसता तुमकां? जातलें भाव भयणीनो आमचो भावार्थ आमी परतून परतून तपासूंक गरज. आमचो भावार्थ जरी तर बेस्तो चालतो सदांचे भाशेचो जाल्यार त्या भावार्थाक अर्थ ना मोल ना. पूण आमचो भावार्थ जिवो भावार्थ दिसाच्या दिसाक जेजूच्या उतरांचेर विस्वास ठेवता तो. आमचो भावार्थ इतलें जें बरेंपण आमकां देवान केल्लें आसा. आमकां म्हणल्यार आमचे जण एकल्याचें सवें खासगी तशेंच दुसऱ्याय सवें जायतीं बरेपणां देव करीत आसता. तीं पळोवन आमचो भावार्थ जागोवंक गरज. आनी ह्या भावार्थान दिनवासणेचें मन सगळ्या वेळार देवाक दिनवासूंक इतलीं बरेपणां तो करता देखून. आनी ह्या दिनवासणेच्या मनान आमी एकामेकाक पावूंक आमकां उलो. जेजू जेन्ना आपल्याच गांवांत आयलो तेन्ना सदांचे भाशेन ताच्याय मनान आसा. आनी ताणें सांगलेलें तशें आपल्याच गांवांत एका प्रवाद्याक मान ना. पूण जरी तर गरज पडलेली आसा गरजेक सांपडलेली आसात अडचणेक सांपडलेली आसात जाल्यार आपल्याय गांवांत हें करपाक जाता. आनी हो राज अधिकारी त्या गांवचो न्हू पूण पयस जावन जेजूक मेळूंक आयिल्लो. आपली गरज फकत जेजूच्यान सारकी करूंक जाता. आनी जशें आमकां ह्यो डिटेल्स दिल्यात वेळाच्यो खंयच्या वेळार तो बरो जाल्लो जेन्ना जेजून म्हणलें चल वच तूं तुजो पूत जिवो आसा. आमकांय जाणेकल्या की उतरां परतून परतून आयकूंक गरज. वच तूं तुजो भावार्थ जिवो आसा. वच तूं तुजें काम जालें. वच तूं तुजें घर सारकें आसा. वच तूं तुजो रिजल्ट बरो येयला. वच तूं तुका एडमिशन मेळ्ळें. वच तूं तुका न्हवरो मेळ्ळो. तुका व्हंकल मेळ्ळी.
सगळे तरेचे ज्यो आमच्यो अडचणी आसात, गरजो आसात, त्यो परतून परतून आयकूंक आमीच ही उतरां आमच्या मनान जेजूच्या नांवान घडोवंक गरज, भावार्थ वाडोवंक गरज, बरवसो घोट करूंक गरज. हीच कृपा आमकां हे भेटेन मागुया. गायन घेऊया C42 पेज नंबर 46. C42. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणीक आमच्या नाटके पवित्र सुविचाराक सर्वेस्पर मारून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, आमी तुका ओपून दिता त्या बलिदानाचो आमकां भरपूर फोड मेळूं. ताचे वरवीं पातकी स्वयंबाच्यो आमच्यो आदल्यो चाली सोडूंक आमकां बळ दी. आमकां नितळ करून नवी रचना कर आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार फुडें वचूंक आमचीं ओथीर पावलां सांबाळ. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचेय सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दितना गुणाचें तूं बळ मोडटाय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गीक तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. ओ सर्गीक तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाभारताचो गुट पोरगोठुया तुझ्या घुसाने पोनोची वनपोना वोरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्री तुमीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परचडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगा ती तिच्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्मदता बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना नवो स्वर्ग नवी प्रितूम नवो बरवसो नवो भावार्थ आनी नवें जिवीत आमकांय जण एकल्याक फावो कर म्हूण मागुया आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक पुरसांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दांगड्यांत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो शेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन दिसता दोवो दिसता तांबडो
भावार्थाचे दोणे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघूंक आमकां जागोय जेजू. प्रार्थुया. प्रितया बापा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां तुज्या जिवान भर आनी नवी कर आनी दिसान दीस आमकां अदीक पवित्र करून सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कालच्या दिसा आमचो रेतीर जालो, सोंपलो काल, आनीक आतां 5 तारखेर म्हणजे सोनवारा सांजेर आमचो नायट विजील जातलो. जी कोण ह्या रेतिरान भाग घेतलो तांकां सगल्यांक आमची शाबासकी आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं म्हूण मागता. जी कोण येवंक ना तांणी सोयेक घेवचो एक तरी रेतीर करपाक. वेगवेगळ्या फिरगोजांनी ह्या दिसांनी रेतीर जातात. हिंगा येवपाक पावप ना जाल्यार दुसरे कडेन खंय तरी एकल्यान एक तरी रेतीर करचो म्हूण आमचो उलो. आनी 5 तारखेर सांजेर सोनवाराक आमचो नायट विजील जातलो, तातूंत भाग घेवपाक प्रयत्न करचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. उत्सवाचे मागणे. सर्गींच्या बापा, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो बाबार आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रितीमोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्यान आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोकोनासतना वपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या स्वर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आख्खे रचनेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासनाक तुजी महिमा परचडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे थेवे जोडची आशा नव्यान जागूं. हीच कृपा सगळ्या संवसाराक सोडवणाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया I-35 पेज नंबर 138. I-35.
जय तुका देवा देणे मुकुट पाणी मोक्षणे जय तुका देवा देणे मुकुट पाणी मोक्षणे Neo meda baba mole Moda zoda cheso